कोलवाळे जेलीत कैद्यांनी महाशिवरात्रीच्या नावान धुडगूस घालो. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण थंयच्याच कांय कैद्यांनी भांग तयार केल्ली. पिवन रातभर कैद्यांनी धुमशाण घालें. तातल्या दोग कैद्यांक भांग बादली. दोगांकय बांबोळे मेडिकलांत घालचे पडले. कोलवाळे जेलींतल्या ह्या प्रकाराची खोलायेन चवकशी जाल्ल्या प्रकरण पुलिशे मेरेन पावलां. आज आमकां एक कंप्लेन आयली फ्रॉम द सुप्रिटेंडंट ऑफ जेल की तेंचे जेल इनमेट आसा पळय तेंच्यांनी दोग जाण सुर्येश उर्फ बाबू आरोलकर आणि विनय गडेकर हेंच्यांनी कसले सबस्टन्स पियाले म्हणून तांकां ते सबस्टन्स एक अंडर ट्रायल प्रिजनर अनिल भुये हांणी दिल्ले आनी तांकां तेजो वॉमिटींग जालें म्हणून तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडले फॉर ट्रिटमेंट. थंयसून तांकां GMCन रिफर केले. थंय ते मेडिकल ट्रिटमेंट चालू आसले आनी विनय गडेकर डिस्चार्ज जालो आनी सुर्येश प्लस बाबू आरोलकर आसा तो ऑर्डर ट्रिटमेंट घेता आनी आमी ऑफेन्स रजिस्टर केला अंडर सेक्शन 328 आनी इन्व्हेस्टिगेशन प्रोग्रेस. GMCत एडमीट जाल्लो एक कैदी सांगता कैद्यांनी दूध हाडिल्लें तें ताणें पिलें. तुम्ही म्हापसा आणलं तू? हे दुधान कितें घातलें म्हणटा दुसरी खबर ना. दूध हाडटा न्हू धाकटे दुसऱ्या दूध आसता बरा दुसऱ्या दूध आसता अमूल दूध दिताय तसलें हाडूंक गावता आमच्या भितर ते आमी शिकून पसरलें म्हाका बरें सांगलें दोन दीस बरें सांगलें म्हाका शिरीक पसरना येयल्लें म्हाका ते काल दूध पियल्लो आमी हेजेर थंड दूध तेणी तो तुमी दुधान घातलें म्हणटा पळय तें म्हाका सारकें कळना. दुधान थंड दूध पियल्लो दूध हाडूंक म्हाका खबर आसा अमूल तें दूध पोती हाडूंक गाव दूध रे अमूल फूड पॉयजन जाल्लें फूड पॉयजन जाल्लें. तुमकां केन्ना धाडटा म्हणल्यार आतां म्हाका बरें दिसलें न्हू म्हाका स्वता ताका धाडलो न्हू बरें दिसता म्हाका धाडटा सांगता म्हळ्यार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घरांत घुशिल्ले चोरांचेर नजर दवरपाची दर एकल्याची एक वेवस्था. कोलमरोड नावेलीच्या टॉम ग्रासियसाचें घर फोडपाचो चोरांचो प्लान फेल गेलो. घरांत बसयल्ले CCTV कॅमेराचेर घरांत चोर भोंवतात म्हूण कुवेतांत आशिल्ले ताचे टॉमाचे बायलेक मोबायलार कळ्ळें आनी तिणें फोन मारून शेजाऱ्यांक सांगलें. टॉमान मडगांव पुलिशेक फोन मारलो. पुलिसांनी घरा चोराक धरलो. एकलो पळलो. जगाच्या खंयच्याय खाची कोणशार आसूं आपल्या घराचेर नजर दवरूं येता ती अशी. टॉमाचे घरात CCTV बसयल्यात. ताची सगळी फामील कुवेत आसता आनी तो गोंयांत. मात तो कामाक म्हूण भायर आशिल्लो. टॉमाचे बायलेक घरात कोण तरी भोंवता म्हूण मोबायलाक डिजिटली कनेक्ट केल्ले घरातले CCTVचेर कुवेतात कळ्ळें आनी पुलीस चोरां मेरेन पावले. मठां गेल्ले आनी थिंग म्हाका फोन येयलो रिटा गेलो कुवेटसून आमगे घरान दोग जाण चोर घुसले सो हांवें काण तेगे घोवा फोन मारलो उमके तुगे बायलेन सांगिलां सद्या हांव प्रेझंट मारगांव आहा म्हूण शॉपिंग कोत म्हणून. सो हांव शॉपिंग कोन्ना आसतना डायरेक्ट येयलें ते दोन म्हाका थिंगा ग्रुपांनी हें मेळ्ळें म्हणजे ते घांटी लोक आनी हांवें मागीर म्हगे नेबराक फोन मारलो आनी तांकां धाडलें. दोग जाण आसलोले ते म्हणूंक लागलो हेल्प आमी कोणा चोयल म्हूण कोण आहा दिसपट म्हूण रिटान म्हाका सांगलोलें एकलो वायट घान आहा एकलो स्ट्रिप्सां शर्ट घान आहा म्हूण. सो एकल्या दोल तेमी आनी आतां पुलिसान वयला आनी एकलो आजुनी मेळना. Yesterday at about 8:30 p.m. we received a call from one Tom Gracias, resident of Konkani Naveli, that his wife have informed him that she had seen on CCTV footage that one person is inside the house of him and he is moving in the house. The complainant, Mr. Tom Gracias, was at Konkani at the time and his family is staying at Kuwait. So she saw the accused moving in her house in the Kuwait on the mobile on CCTV footage connection and informed her husband. Accordingly, the Mr. Tom Gracias called at the police station and informed about the said fact to the Margaon police. So within a span of time of 10 minutes, our staff reached at the spot and cordoned off the house. It was a bungalow of the complainant, and afterwards entered the house and managed to nab the accused, Mr. Devraj Singh, native of Rajasthan, who was in a position to commit the theft of the household items and ornaments. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.